सुशेगाद पळय सुशेगाद ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. आता हा ना हेच सुंगटात दे फक्त माणशे म्हणून रावला नाका तिथलंच पुरं मग का फक्त कडी एक जाय ते. Good afternoon friends, welcome back to new vlog. Hope you all are doing good. So आज असा बुधवार आणि आज आमगेर न्ही कोण तरी येवपाची आसा. सो येस विशालाचे आत्ते भयणी येवपाची आसा आनी ताजो घोव. सो तांकां आमी आज जेवपाक आपयला डिनराक. सो आयज स्पेशल म्हणजे आज हांवें केला सुंगटाचें हुमण मुळो घालून. मुळ्याची भाजी केल्या आनी इसवण फ्राय आणि आता हांव चिकन करतलें. सो हें हुमण बीन ऑलरेडी केलें हांवें. सो आतां हांव चिकन सुक्का करतलें म्हणजे शाकुती करपाना चिकन सुक्का करतलें. सो ती रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता आतां. पळयात तुमी हांव कशें करता तें. लास्ट टायमूय केल्ली हांवें पण म्हाका ती रेसिपी तुमकां शेअर करपाक मेळूना. सो आज हांव करता ती शेअर. सो पळयात ती रेसिपी. हवे फ्रेंड्स सुंगटाचें हुमण केलां मुळो घालून केला. ही मुळ्याची भाजी. फ्रेंड्स चिकन सुक्का करपा सगळ्यात पयलीं हांवें हें चिकन मॅरिनेट करपाक दवरलां. सो तातूंत हळद मीठ इल्लोसो लिंबू पिळा आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायल्या घरा केल्ली. आनी हें 1.5 किलो चिकन आसा. मागीर ही कायल दवरल्या हांवें. तातूंत हांव तेल घालता आनी तेल मातशें न्ही नॉर्मल पेक्षा चडूच घालता हांव फॉर चिकन सुक्का. हे 2 ते 3 स्पून तेल आसतलें. मागीर हांव हेतून 4 लवंगां आनी 4 मिरयो घालता. मागीर हें एक मसाल्याचें पानूय घालता हांव तमालपत्र म्हणटात ताका तें घालता. आनी हो हांवें कांदो घेतले 2 कांदे घेतले उबे चिरल्या ते घालता हांव फ्राय करपाक. आनी हो कांदो न्ही बरो फ्राय करपाचो म्हणजे बरो म्हणजे एक तांबूस रंग म्हणजे करपूस रंग येसर मातसो फ्राय करपाचो तो. आनी च्या पिता फ्रेंड्स हांव. कित्याक आतां सद्या 5:30 जाल्या. सो च्या पिल्यार मातशें बरें तरतरी येता न्ही. ही घरा केल्या हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट. सो ती इल्लीशी घालता बिकॉज ऑलरेडी आमी मॅरिनेशनाक घाला. सो हांगा हांव इल्लीशी घालता ही. आनी परत बरें फ्राय करून घेता. कांदो आमकां चड फ्राय केल्लो जाय. फॉर चिकन सुक्का न्ही कांदो मातसो चड फ्राय केल्लो बरो लागता. मागीर ह्यो मिरसांग्यो घालता. ह्यो हांवें थोड्यो अश्यो उब्यो चिरल्या आनी थोड्यो हांवें अश्योच दवरल्या. तुमकां जाय तश्यो तुमी घालपाक शकता. हांव अश्योच घालता. ह्यो 3 मिरसांग्यो आसा. कांदो आमचो असो बरो भशेन फ्राय जाला. ह्या स्टेजीर आमी आमचें मॅरिनेट करपाक दवरलेलें चिकन ॲड करपाचें. आनी हें कांद्या बरोबर आनी मिरची बरोबर बीन बरें परतून घेवपाचें. आनी धापून मातशें शिजोवपाक दवरपाचें. गॅस मिडियम हाय दवरपाची. आनी मातशें म्हणजे
शिजलें की तेतून वो मॅगी क्यूब मसाला, चिकन मॅगी क्यूब मसाला घालता हांव. हे हांगा 2 टमाट घेतल्या, तांच्यो बियो काडटा हांव आनी ते मिक्सराचेर वांटून घेता. ही अशी प्युरी जाल्या फ्रेंड्स, ती आतां चिकनान ॲड करता हांव आनी ती म्हणजे चिकनान एक करून घेता, म्हणजे मातशें शिजपाक लागून ती. हांगा कायल दवरल्या परत गरम करपाक, मसालो करपाक कायलीन. तितून तेल घालता हांव, इल्लेशें तेल घालपाचें आतां. आनी वो कांदो घेतला, परत 2 कांदे घेतले हांवें आनी ते हांव बरें फ्राय करता. आतां हे करपूस कलर जावपाची गरज ना, हे मातशें एक तांबडोसो असो कलर येवपर्यंत पर्यंत फ्राय करून घेवपाचें. कांद्याचो हरवसपणा वचसर असो तळसून घेवपाचो. असो जालो की पुरो. मागीर हांव हितून म्हाजी फेवरेट कोथमीर घालता आनी ती कांद्या बरोबर एक करून घेता. आनी आतां हांव हितून सोय घालता. फ्रेंड्स, ही स्टेज इम्पॉर्टंट आसा. हांगा हांव सोय भाजून घेना, म्हणजे शाकुतेक आमी भाजता तशी भाजना. हांगा हांव गॅसीचो फ्लेम बंद करता, जस्ट कांदे आनी कोथमीर बरोबर हांव ती ॲड करता, भाजना. मागीर हें चिकन आमचें आतां शिजलेलें आसा, तितून हांव वो सुहानाचो चिकन मसाला घालता. गरम मसाला घालना, आमचो घराचो रेडीमेड घालता आनी हें परत एक करून घेता. आतां हितून हांव तांबडी मिरसांगी पावडर घालता, 2 चमचे. याद दवरा, आमी हिरवी मिरसांगूय बीन घाल्या, सो त्या प्रमाणे तिखसाण कशी जाय तशी घालपाची. आनी हितून आमगेलें वाटण घालता, जें आमी वाटलां तें कांदो, सोय आनी कोथमीर. परत धांपून दवरता आनी हें आमचें चिकन सुका रेडी. ट्राय करात तुमी फ्रेंड्स ही रेसिपी आनी सांगात कशी जाली ती. फ्रेंड्स, खूब दिसाचें एक काम म्हाजें पेंडींग आशिल्लें आनी तें म्हणजे कपडे दवरपाचे. सो हें हांव हांगा दवरता. कपडे काडल्या थोडे, सगळे ते सेग्रिगेट करता हांव आतां. हें हांगा काडलें हांवें आयर्न करपाचें आनी हें सगळें हांव आतां सेग्रिगेट करता, म्हणजे खंयचे कपडे दवरपाचे ते. फ्रेंड्स, हें विशालाची आते भयण रोहिणी आनी तो ताजो मिस्टर साईश. आनी कोइन्सिडंटली आमी चौगांयनी ब्लू कलर घातिल्लो. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. सो आज आसा शेनवार आनी आज हांवें करता हांव हें पळय, हे आज करता हांव इसवणाचें हुमण. सो इसवण हाडलेलो पयर, आनी तुमी जाणा की इसवण कमी हाडपाक मेळना, तो इसवण चडूच हाडचो पडटा, म्हणजे किलोनी बीन. सो आमी आय थिंक 2 kg हाडलेलो. सो आतां आमी आमची सद्या इसवणाची रगडी चालू आसा. सो आज इसवणाचें हुमण करता आनी पोस्तां आसा ती फ्राय करतले. आनी आज आमी फ्रेंड्स वतलीं हांगा सावड्ड्या वतलीं. बेबी शॉवर आसा, विशालाच्या आते आसा तेजी सून. सो थंय तेंची बेबी शॉवर आसा, सो आमी थंय वतलीं आज. आनी पळयता कोण कशी मेळटा तशी मेळटा. आनी आतां आमी जेवून घेता, जायत येयला आतां हुमण, आनी मेळटा तुमकां परत. योगिता
आणि अयुब बाबू ब्लू कलर साडी घातला ते विशालाच्या आत्या आणि आम्ही ताका दीदी म्हणतात. वो सागर भाऊजी दुर्गाचो मिस्टर. आज संडे 26 फेब्रुवारी. सो आज आम्ही रिलॅक्स घरा आसा आणि हो बुलबुल ह्या मुवी पळयता आमी. हो बीन आमचो एक ऑल टायम फेवरेट मुवी. फ्रेंड्स, सिद्धी रावपाक आयला. सिद्धी म्हणजे विशालाची भयण. ते आपल्या चलयेक उर्वीक घेवन आयला रावपाक फर्स्ट टायम मामागेर. आणि फाल्यां ताजी आनी रोहिताची एनिवर्सरी. फाल्यां 27 फेब्रुवारी. सो 27 फेब्रुवारी मंडे येता. सो आमी आजूच चिकन बिर्याणी घेवपाक आयिल्ली हांगा. 1 kg चिकन बिर्याणी घेतली आणि हांगा आमी बिर्याणी स्ट्रीट सफारीच्यान घेतिल्ली. सो हेजो टेस्ट खूब बरो आसता, तुमी ट्राय करात. सो ही बिर्याणी आणि हो केक ऑन एनिवर्सरी स्पेशल. कॉंग्रॅच्युलेशन्स and celebrations on your 3rd anniversary. Celebrations on your 3rd anniversary. थापटावर राव हे आणि मधीच आहे. अरे वा, व्हेरी गुड. क्लॅप करा, क्लॅप करा. उर्वी आसपा जाय आशिल्लें मदीं. निगे हो एनिवर्सरी न्ही सारकें पांय पडटा. म्हणजे फोटवाक आनी पळयता पळय. ना फोटो काढला पण सिद्धी ती खावयतना जिजू कोण घेतले रट्टा.